विजय सद्याचे आता काल साकून पॉलिटिकल हातूंत भितर सामको गोंयांत एक हें आयला कितें गती आयल्या आनी काल म्हणटालो आपलो निलेश काब्राल रिजायन जायना आज रिजायन जालो. हे सगळें हातूंत एनालायज कशें करता? पयलें म्हणल्यार हांव एक ओपोजिशनाचो लेजिस्लेटर, ओपोजिशन आमदार. म्हाका हें व्हडलें कांय लागना. इट इज एन इंटरनल मॅटर ऑफ द बीजेपी कोणाक देंवयता, कोणाक मंत्री करता, हें आमकां तशें लागना. पूण एक गोंयचो नागरीक आनीक तूं आतां एक पॉलिटिकल कॉमेंट मागता जर पळोवंक गेलें जाल्यार आज मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केला की आमी आलेश सिकेराक कमिटमेंट दिल्लो आनी तो कमिटमेंट आमी फुलफील करतात. कळ्ळें तुका? हाजो अर्थ कितें जाता की एम आसा पळय, एम म्हणल्यार मिनिस्ट्री, दुसरें एम विटामीन, खंयचो तरी कमिटमेंट दिल्लो, हाका मिनिस्ट्रीचो कमिटमेंट आतां दिवपाचो उरिल्लो तो ताणी फुलफील केलो, जाल्यार उरिल्ले सगळे विटामिनाक गेले अशें एक ताजो तर्क काडूं येता. दुसरें म्हणल्यार आतां गोमंतकान एक हें हाडलें, स्कॅम हाडलें आनी स्कॅम जालें म्हणून ताका देंवोवचो पडलो अशें तुमी करून दाखयतात. फातोर्डेचे थोडे भुरगे पास जाल्ले आहा ती एग्जाम, जे हांव वळखतां, जांणी पयशे दिवंक ना आनी जांकां पयशे दिवपाची तांकूय ना, हें म्हाका खबर आहा. आनी म्हाका हेंय फुडें खबर आहा की जर आलेश सिकर आतां मंत्री जातलो जाल्यार तो नोकऱ्यो विकचो ना. नोकऱ्यो विकप म्हणटा त्यो उगीच कोणाच्यान जायना, त्यो सामको थर्ड क्लास पॉलिटिशियन जो आसता तोच हें करता. सो नोकऱ्यो विकप ही आड निलेश काब्रालाचेर घालून ताका काडचो पडलो. ही गोंयची बीजेपीची परिस्थिती पळयल्यार म्हाका काकूट दिसता. हे निलेश काब्रालान बीजेपीची डिफेन्स कोळशा खातीर, लिनियर प्रोजेक्टा खातीर, हायवे एक्सपान्शना खातीर, डबल ट्रॅकिंगा खातीर, ना जाल्यार लास्ट भोमा आमी थंय बायपास जाय आनी तो देवळां सालवारकर म्हणून ताजे खातीर जी डिफेन्स केल्या ती इतली सगळी डिफेन्स करतकर ताका अशे भशेन काडचो पडटा. ही स्थिती रुलींग पक्षाची कित्याक जाल्या? कित्याक तांणी इतले लोक भरल्यात, गर्दी इतली जाल्या, कोणाचेर जाल्यार कोणाचेर फार पडटलोच. म्हजो दीस केन्ना येतलो, केन्नाय कोणाय जावंक शकता. सो म्हाका दिसता हें ताका ताजेर ती स्थिती आयली. अन्याय ताजेर अन्याय काय न्याय तो सांगपाक हांव कोण न्ही. वन्स अगेन इट इज एन इंटरनल मॅटर ऑफ देअर पार्टी. सगळ्यांक न्याय दिवचोच म्हणून दितात म्हणटा खंय आहा, आनी तो जाल्यार आतांची बीजेपी आहा तेन्ना न्याय दिवपाक ते फामाद नाच. आनी एक हें आसा की आतां साश्टीक मिनिस्टर मेळटा आनी इतलो ते साश्टीक मिनिस्टर नाशिल्लो, कितें फरक पडटा साश्टीक? साश्टीक फरक पडूंक जाय न्ही. साश्टीन आतां साश्टीच्या लोकांचे प्रॉब्लेम. एक पयलीं मंत्री येवन थंय बसूंक जाय आशिल्लो. हे फक्त करता ते इव्हेंट. रोहन खंवटो आयलो, 2-4 दीस दोनदा बसलो, व्हडले पेपराचेर फोटो मारले गेले, अजून मेरेन चॅकां अलर्ट जावन. सो मिड टर्म एसेसमेंट जर ते सरकारान केलो की कोण मंत्री काम करता म्हणून, एक प्रॉमिस ताणी मॅनिफेस्टो दिल्ली ताणी फुलफील केले जाल्यार विचारची आनी पळोवची. टुरिजम डिपार्टमेंट, टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ अवर इंडस्ट्री. फाल्यां इफी स्टार्ट जावपाचें, अजून मेरेन चॅकां अलर्ट जायना. ओल्ड पॉलिसीचेर घेवया म्हणटा. मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून फक्त ऑक्शनां केलें, अजून मायनिंग सुरवात जायना. सो तूं पळय मरे इकॉनॉमीचेर गेलो जाल्यार खंय तुजो इन्कम मेळटा. सोरो, आतां सोरो देंवयला म्हणटा, अजून मेरेन सोरो गुडगांव वचून सगळें सोरो थंयच्यान येता आनी गोंयच्यो पार्टी जाता. सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका गोंय मेजॉरिटी बीजेपी कडेन आसा, हाजो अर्थ गोंय फुडें वता अशें ना. आनीक दोगांना देंवयतले अशें ना, तें म्हाका खबर ना. तें तुका मुख्यमंत्री इज द बेस्ट पर्सन टू से. पूण मुख्यमंत्र्याचो हो स्टेटमेंट तुमी चड म्हत्वान धरूंक जाय. ताणें म्हणलां आमी कमिटमेंट दिल्लो, आमी कमिटमेंट फुलफील केलो. इतलो लेट जावं, ताणें फुलफील केलो म्हणटा तो. उरिल्ल्यांक कमिटमेंट दिवंक नाशिल्लो, उरिल्ल्यान दुसरें विटामीन एम घेतला आनी काबार केलां, हें सिद्ध जाता. तें तूं तांकां विचार आतां. तें विटामीन एम म्हणटा तें नांव फामाद कोणें केल्लें आनी विटामीन एम कोणाक मेळ्ळा तें आतां न्यूजपेपरान जे उत्सुकतायेन नोकऱ्यो विकल्या म्हणून सांगलें ते उत्सुकतायेन हें फुडें घेवंक जाय.
आनी एक तकलेन धरा ह्यो नोकऱ्यो कोण पास जाल्या ते परती एग्जाम घेतली आनी तांकां फेल करतले म्हणटा रावले जाल्यार आमी ओगी रावचे ना न्हू लोक आमचे मनान येतले आनी ते कोर्टान वतले म्हणटा